पहिल्याच पावसान वाहून गेल्ले रस्ते कॉन्क्रीट घालतना पावस पडिल्ल्यान हे रस्ते वाहून गेल्ल्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री सांगता खरे, मात हो रस्तो अमित शाह वेंचणुके आदीं गोंयांत आयिल्लो ते देवळार बांदिल्लो आनी जानेवारी म्हयन्यात खंयचो पावस पडटा असो प्रस्न काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान विचारलो. तशेंच पणजी ते मिरामार मेरेन जाल्ल्या रस्त्याचे अवतिकाये खातीर आमदार बाबुशान पणजेकारांची माफी मागिल्ली. मात होय रस्तो हालींच दुरुस्त करून लेगीत वाहून गेल्ल्या खातीर लेगीत पाटकारान भौशीक बांदकाम मंत्री तशेंच पणजेच्या आमदाराचेर फोग काडलो. तशेंच हो कंत्राटदाराक साल्वार करपाचो यत्न काय कितें ह्या मंत्र्यांक अंडर द टेबल कमिशन बी मेळना न्हू असोय प्रश्न करून पाटकारान थोमणो मारिल्ल्या वरी केलो. The PWD minister, I think couple of days back, was on record saying that contractoran खंय पावसा पयलीं एक लेयर घातलो, लेयर घालता आसतना पावस पडलो आनी म्हणून खंय तो रोड गेलो. I want to ask that PWD minister, this tarring of road was done during election time. Some were done pre-election time. So तेन्ना खंयचो पावस पडटालो? Panjim Miramar Road, the MLA of Panjim has appealed and he said sorry to the people of Panjim, saying that the road tar gelo म्हणून. But I would like to remind both of them, even the PWD minister, the road was done when Amit Shah had come to Panjim, and that was during the time of election. तेन्ना खंयचो पावस पडटालो in the month of January? So you are trying to save the contractor. काय तुका कितें अंडर द टेबल कमिशन मेळ्ळा that you are saying की ना पावस पडलो ताजे वयर एक लेयर घातलो आनी गेलो म्हणून. अरे हाज्या पयलीं ह्या 10 वर्सां BJP सरकारान हे रस्ते व्हांवन वचपाक लागले. ताज्या पयलीं रस्ते व्हांवन वचनाशिल्ले. फूल पावस कंप्लीटूच जावना, 8 दीस पावस पडला रस्तो व्हांवन गेलो.